Just imagine. Just imagine. Just imagine. या दिसांनी इतली थंडी पडटा म्हणून सांगू की अशें दिसता की दीसभर च्या पियत राव. दिसाक 7 ते 8 कप च्या जातात. च्या कॉफी न्हू. कॉफी घेतकूच कितें जाता तें पळयलां आमी. कॉफी पिवपाक गेल्ले कडेन हार्दिक पांड्या सोरो पिल्ल्या भशेन उलोवपाक लागलो. कित्याचें कितें आपूण फोंडान पडलोच बरोबर KL राहुलाकूय फोंडान उडयलो. भायर खंयी कॉफी घेतलेली जाल्यार खूब सवाय पडटली आसली तांकां. एंड वॉन्ट आनी जाय कॉफी विथ करंट. तुमकां सगळ्यांक फुटे चावेचो नमस्कार दिता हांव आनी कसिनो प्रायड जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन तुमचें स्वागत करता. Just imagine. मकर संक्रांतीक सुरवात जाली काय हळदी कुकमाक सुरवात जाता. मकर संक्रांती ही बायलांची जाल्यार लिकर संक्रांती ही दादल्यांची. बायलां हळदी कुंकूम करून एकामेकाक वायनां दितात जाल्यार आमी दादले एकामेकाक वायन दितात. आमची आसता पण आमची वर्सभर चलता वर्सभर. बायलां आपल्या घोवाचें बरें जावचें बरें आरोग्य हें सगळें म्हणून भोव कश्ट काडटात आनी हळदी कुकूम करतात. हळदी कुकमाक ते चणे खाता पळय आमी बरे ते उकडप म्हटल्यार कितें एक आदेस वयता तेका. कितल्योश्योच शिटयो आनी हें घोवांक पडलां तेंचें. घोव कितें करता हळदी कुकमाचे चणे ते आसता पळय उकडलेले ते रातचे मागीर चखना म्हणून यूज करता असले. ह्या वर्सा पण तिळगूळ खाया आनी गोड गोड बोला ही म्हण ही म्हणजे ही जी आसा पळय तेजेर मॉडिफिकेशन जालां खूब कडेन. तिळगूळ खाया आनी तोंडारीच न्ही फाटल्यानूय गोड गोड बोला असले बीन क्रिएटीव सारकी. बाकी म्हाज्या बायलेन तर हळदी कुकूम आनी वटपौर्णिमा दोनी बंद करून उडयल्या सामकें. एक जन्म पुरो म्हणटा ते आनी नाका खंय. Just imagine. हालींच जे फाटल्या दिसांनी 9 जानेराक बुधवार आसलो पळय त्या दिसा भारत बंद बी आसलें पळय फूल आनी ते सगळे बंद बशी बंद आसल्यो आनी कितें कितें आनी गोंयभर प्रायवेट बशी बंद आसल्यो. तेन्ना हांवें म्हाज्या बॉसाक कितें म्हटलें आदल्या दिसा मंगळारा की सर बुधवारा म्हणजे भारत बंद आसतलो बशी आसपाना सो हांव बुधवारा कामाक पावतलो हेजी गॅरंटी ना हांव येवंक शकचो ना. बॉस कितें म्हणपाक लागलो जाणा तशें जाल्यार तूं एक काम कर घरात वचो नाका खंय मंगळारा रातचो ऑफिसानूच राव. बुफे इज ओपन अशें अनाउन्समेंट जालें काय आमी कशें धांवतात पळय सगळे बुफेचेर तुटोन पडटा सामकें. तशें प्रायवेट बशींचो स्ट्रायक जे आसा आसलो पळय ते आयसा कदंबा येयली काय त्या कदंबाचेर अशें तुटोन पडटाले लोक. एक कदंबा दिसली काय 100-150 जाण भरा करून त्या कदंबाचेर सामके आंगार धांवन वयताले. बशी बंद दवरल्यो काय बशीच्या पात्रांव लोकांक मरे बरोच टायम मेळटा दिसता. मागीर म्हणून असले करता हे छंद वादा ओपन रहना किसानों का वादा भूलेंगे लोग जिस दिन तुम्हें मोदी वो दिन बीजेपी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ अच्छे दिन का वादा. हे पळोवन दिसता की बशी चालू आसता पळय त्योच बऱ्यो आनी 2-3 वरां चड हे करपाच्यो ट्रिपी मारपाच्यो. बाकी भारत बंद गोवा बंद बशींचो बंदाचो सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम म्हाज्या एका फ्रेंडाक जालो. हे बशी बंद जाले पळय खूब मोठो प्रॉब्लेम जालो तेका मंगळारा बशीन एक चली रेगुलर पॅसेंजर बरें हांसलें अशें तो सांगतालो म्हाका. आनी दुसऱ्या दिसा बरो उमेदीन परत तेका हांसतलो म्हटल्यार बुधवारा बशी बंद स्ट्रायक. 1-2 दीस गॅप पडलो. शुक्रार म्हटल्यार हें तेका पळय जाना सामकें कॅरूच करिना लिंक तुटलो मागीर जालें ना लागली वाट. आतां म्हाज्या त्या फ्रेंडान कितें करपाचें आतां तो बाबडो तेका फेसबुकार सामको तोंडाक फेस हेसर सोदीत आहा कितें नांव आसतलें सोदता आपलो. बरें गोंयान 15 लाख पॉप्युलेशन आनी 14 लाख सुमार गाडयो रस्त्यार धांवतात. सो बसींचो स्ट्रायक जाल्यार कितें फरक पडटा काय पडना हांव नकळो पण बशी जावं कदंबा लॉसान मरे खास करून कदंबा लॉसान कित्याक वयता जाणा तेजें एकमेव कारण हें पळय हें
गव्हर्मेंटान ट्रॅफिक सेंटिनल्स आता ही स्कीम काढल्या, पण ती आता ट्रॅफिक सेंटिनल कमी आणि ट्रॅफिक सेंटिमेंटल स्कीम चड जावपाक लागल्या. आपल्या चुकीचेर कोण तरी पयशे आणि नांव जोडटा हें कळत जाल्यार गोंयकाराच्या मस्तकाक मारतलेच. लायटीची बिलां, उदकाची बिलां आनी त्या बरोबर चलनाय जर येवपाक लागली म्हयन्याच्या म्हयन्याक जाल्यार आमी काबार मरे म्हणजे बा सामकें. शिरोडा कितें जालें पळय तें आमकां खबर आसात. आतां मडगांवां लोक सामके पिकार जाले ते ट्रॅफिक सेंटिनल स्किमीचेर. आमी आयज सगळे मडगांवकार हांगा जमल्यात की जे सेंटिनल तालांव जे पळय लोकांक आयल्यात ते पळय जवळ जवळ 150 तालांव आसात. जवळ जवळ 150 तालांव आसात. हे 150 तालांव आयल्यात हे आमी 2 दिसां भितर एकठ्यान केल्यात. आमी आज हे सरकाराच्या अगेन्स्ट भीक मागपाक लागून आयज सगळे मडगांवकार जमल्यात. हेंचो राग हाय वोल्टेजीर आसतना एकलो बाबडो हांकां सापडलो सारको. कसलो बाबडो. ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम कशी रॉंग हें सांगपा खातीर शिरोडकर बाब हांगासर कसलें उदाहरण दिता. खंयच्यान खंय लिंक. तांचे मार्फत एक तालांव मारचे हें कितें इलिगल. हें मोड कुपूण बरो मरे. मोड कुपूण खंय टेबलाचेर बसून ओपन बाबा तर बाबा 26 नंबरला 27 नंबरला म्हणून ओपन मडकून येता ताळा मडक घेता तो पसून ओपन मडक घेता टेबल घालून बसून आनी मडक तुवें बरयतकीर नंबर बरयतकीर रिसीट येयली बारीक स्लीप दिता पयशे घेवन. हें कितें. हें सगळें चोरयान मरे. कोण तरी चोरयान लिपून ताला फोटो मारता चोरयान पुलिसेन धाडटा आनी पुलीस चोरयान कोणा तरी घरा कडेन सोदपा येता आनी ताला मडको आनी ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम अशें कनेक्ट कशें जावंक शकता. फक्त एक नंबर बीन अशें कशें हांव चिंत्तालो रे असो. आसूं जोक्स अपार्ट. पण एक सांगता लेट द कारवाय बी ट्रान्सपेरंट आनी आमी रुल्स फॉलो करपाक जाय. आमी रुल्स फॉलो करया. जाता इतले आमी सारके पार्किंग हेल्मेट बीन सगळे आमी रुल्स फॉलो केले जाल्यार कोण आमचेर हें करूंक शकना न्हय. तूंच पयलीं तुजी जर शेंडी काडून हातीन दिली कोणाचे जाल्यार तो ओडटलोच न्हू. शेंडी कित्याक दिता दिवच नाका. सारको राव बरे भशेन ट्राय करपाचें. Just imagine. लोक म्हणटा हांव खूब फकाणां करता मस्करी करता. अरे बाबा मस्करी हांव करिना. मस्करी करता कोण तरी हेंच्या बरोबर. मोपा रिहॅबिलिटेशन धनगरांक नवी घरां बांदून दिली. बरो गाजो वाजो केलो. पेपरार फोटो बिटो बरे येयले टीव्हीचेर बीन. आनी घर प्रवेशाच्या दुसऱ्याच दिसा त्या घरांचो प्लास्टर कोसळपाक लागलो मरे. प्लास्टरान ते सिमेंट घातलेलें काय दुदाचो पावडर घातलेलो काय म्हणटा हांव. मिठाचो खडो हातीन धरतकूच पिठो पिठो जाता पळय तशी तेंची भावणीची सपनां थंय चकनाचूर जाली काय म्हणटा हांव. हें कितें. हे कॉन्क्रीट नाही सर. कॉन्क्रीट नाही प्लास्टर पडा सर. प्लास्टर वयलो पण ते पडपा जायना न्ही. पडलो कसो. भितून नाही पडला सर. हे तुमकां कळपा जाय मरे मिडिया. हेच तो प्लास्टर काय बेतो पडलो. भारत बंद जाता पण भारतान आनी गोंयान ह्यो असल्यो गजाली जाता पळय त्यो बंद जावच्यो ना केन्ना. मंत्री बाबू आसगांवकारान अधिकाऱ्यांची आनी कॉन्ट्रॅक्टराची बरीच क्लास घेतली खरी. पण आतां रिजल्ट कितें येता तेजेर आमचें लक्ष आसा. 2 आठवडे जाले ह्या गजालीक आतां ऑलमोस्ट. लक्ष आसा आमचें. आतां तेंचे ते प्लास्टर बिस्टर सगळे लावन दिले आनी केन्ना जाता ते पळोवया. ऐसा कैसा मना है वो गिरा कैसा किसके सर पे पड़ता था मर जाता था कोई तो कौन जवाबदार था. रिस्पॉन्सिबल कौन था. तुम ऐसा ही काम करता है. तू एक्शन घेतलो काय ना हेजेर. तुम्ही इन्क्वायरी घाला हेजेर आणि हांव हेजेर सिरियस आसा. सर हे पळय सर हे पळय सर आता सिमेंटाची असली स्थिती सांगला की सिमेंट यूज केला आणि हो पळयता जाल्यार सर पावडर एक 25 सर आता भितर हे ते बांधला इवन रेती ना सर भितर. घातलं ती आमकां कशी रेती ना सर सर घालून. एक 25 वर्षाची बिल्डिंग फोडा आणि तिचे कपसू काढा आणि पया ते असे फुटता आल्या. बाय द वे अख्खे बॉलिवूड स्टार्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेळून आयले.
तो फोटो पळयलो आमी फाटीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक फिल्मी स्टार्सांक मेळपाक टायम आसा आनी आमच्या मायनींग डिपेंडंट्सांक मेळपाक टायम ना तेजे कडेन अपॉयंटमेंट दिवपाक. अशें डिपेंडंट्स म्हणटा. सुदीन ढवळीकर आतां 1.5 म्हयनो जालो प्रधानमंत्र्याची अपॉयंटमेंट सोदता. 12 तारखेक, 20 तारखेक, 19 तारखेक, 29 तारखेक चालू दा. एक दीस तुका सांगता, सुदीन ढवळीकराच्या 500 बांद असो फुट्टलो आनी तो दिल्ली PMO ऑफिसान वचून पळय जो धुमशाण घालतलो पळय, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हें अशें आसचें ना एक वेळ. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मजाक बना रखा है कितें अशें बी आसूं. Just imagine. गोविंद बाब, खूब तेंपान कशें आहा तुमचें सरकार बीन कशें चल्लां सगळें? आता सरकाराचें कितें आहा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा न्ही. आमकां खबर ना म्हणून आमी तुमच्या कडेन येयल्या. तुमी ह्या सरकारांतले एक सामके स्पश्ट वक्ते अशें तुमची एक ख्याती आसा हय. आनी तुमी सगळें आमकां सांगतले अशी आमकां आशा आसा. पण काही गोश्टी आमी उलोवपाक शकना. कित्याक? कारण कितें? मागीर तुमी येवन आमचेर माथेर बसतले, तें जावपाक जायना. निर्शेलो हांव हें सामकें आयकोन. सुदीन म्हणटा खंयचे 30 तारखेक मेळटलो आनी 15 तारखेक मेळटलो आनी 18 तारखेक मेळटलो आनी जानेवारी एंड म्हटल्यार मायनींग सुरू जातलें खंय गोंयान. फटाश्यो. मोदीजी बॉलिवूड हिरो हिरोइनींक मेळटा, फोटो बीन सेशन करता, टायम घालयता तेंच्या वांगडा. कितें आहा तितून? ही काय ना, बरें आहा सगळें. पण आमच्या मायनींग डिपेंडंट्सांक मेळपाक मोदींची कडेन टायम ना, सुदिनाक मेळपाक मोदीची कडेन टायम ना, भाऊक मेळपाक श्रीपाद भाऊक 6 म्हयने मेळना खंय तो. हें कितें? आतां ताजेर हांव चड कांय उलोवपाक शकना. तुवें उलोवपाक जाय हरशीं खरें म्हणजे. सुदिनाक त्रास जाता त्या विशयांचेर तुवें ताव मारून उलोवपाक जाय. प्रश्न देना. एसिस्टंट इंजिनियर ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुडचड्यार कितें 19 पोस्ट आनी बाकी कडेन 1-2 कितें. म्हणजे वॉट इज दीस? व्हॉट इज दीस म्हणजे कोंबडी का पीस आमी म्हणटाले पळय धाकटे आसतना. पोटान घॅस करपी 3 आयटमांची नांवां सांग. चणे, मूग, मागीर तूर डाळ. आनी एक आहा आश्वासना, ती घॅस करता आमची. Just imagine. Power Minister is here with us. Today, I tell people through your medium that anybody asks anybody to bring a service wire, like whether from the cable, from the main cable to meter, the service cover wire is my responsibility to put, not the people's responsibility. आणि कोणाक जर सांगलें जाल्यार म्हाका फोन करा म्हणून सांगलें. सो तुमकां फोन करपाचो. ग्रेट. म्हाका फोन कर. हें सगळें फक्त आमच्या गोंयान चलता सर. म्हणजे गोंया भायर जे आहा पळय राज्यान थंय ZP, सरपंचाक, पंच मेंबर मेळप म्हणजे देवाक मेळ्या भशेन दिसता तेंकां. आनी तूं तर म्हणटा हांगा रात दीस फोन कर आपणाक. डोंट कॉल मी. म्हाका आतां दिसा 200-400 फोन बेश्टे जाता. दिस इज जस्ट इमॅजिनिंग. फोन मात करनाका, जाल्यार नंबर पोतून दिता. सगळे चॅनलां पोतून घाला. म्हजो नंबर सगळे कडेन आसा, पेपरार छापा. तुवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तुज्या मतदारसंघातले 19 एसिस्टंट इंजिनियर लायले कामाक. म्हणून बोवाळ घालता सगळे. आनी थोडे जाण बेजार जाल्या, मंत्री थोडे. आनी जर तुवें 2च लायलेले जाल्यार अशें बी म्हणटले आसले लोक कितें रे मंत्री जावन 2च लायले आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनीक लावंक जायना आसले हो पावर, अशें बी म्हणपी लोक आसात. तेय उलयता लोक. व्हॉट इज दीस लायक व्हॉट इज दीस? आय डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज द लॉजिक. ऐसा क्यों है सर? गोवा के लोक अजीब आहे म्हणून कोणे तरी म्हटलेले. कोणें म्हटलेलें पळय तो तसलोच आनी तुवें तसलोच आनी तुमी सगळे तसलेच. फक्त फटाशो. आतां एक बरीशी फटास मार पळया सर. 24 hours electricity. No, not this. Much powerful, bigger fatas than this. We will start mining. पहिले विवाहाची कांयच गरज ना. हांव आसा हांगा, हांव खंय वचना. हें मात खरें उलयलां आं मंत्री, हें मात खरें उलयलो. Just imagine. Just imagine.
ॲक्सिडेंटल प्रायम मिनिस्टर इज बेस्ड ऑन मनमोहन सिंग पिक्चर. उरी इज बेस्ड ऑन सर्जिकल स्ट्रायक म्हणजे BJP गव्हर्मेंटाच्या टायमार आयले. मोदी पिक्चर जे येवपाचे आसा ते डायरेक्ट नरेंद्र मोदीचेर बेस्ड आसा. आतां ह्या फुडें अशीच पिक्चरां येतली काय बायोपिक्स आनी म्हणजे असली ह्याच टायप येतली. तशें जाल्यार आमच्या गोंयान गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर आनी पॉलिटिशनाचेर पिक्चरां येत जाल्यार ती कशी आसतली गा. म्हणजे सुदीन आनी PWDचेर पिक्चर काडल्यार तेजें नांव आसूंये एक दुजे के लिए, सुदीन, पूल, प्रोजेक्ट गडकरी. सुदीन धवळीकराचेर पार्ट 2 काडीत जाल्यार त्या पिक्चराचें नांव आसूंये सडक. गोवा फॉरवर्डाचेर पिक्चर येत जाल्यार तेजें नांव आसूंये कितले जाणां ते एक फूल 4 हाफ. मिलिंद नायकाचेर पिक्चर काडीत जाल्यार पिक्चराचें नांव आसूंये होम स्वीट होम. मायकल लोबोचेर पिक्चर काडीत जाल्यार तेजें नांव आसूंये कुर्बानी रंग लायेगी. सदानंद तानावडे, सुभाष फळदेसाय हांचेर पिक्चर काडीत जाल्यार नांव आसूंये जवाब हम देंगे, जवाब हम देंगे. लक्ष्मीकांत पार्सेकराचेर पिक्चर काडीत जाल्यार त्या पिक्चराचें नांव आसूंये द्रोही. सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटेचेर पिक्चर काडीत जाल्यार त्या पिक्चराचें नांव आसूंये गुमराह. आनी पर्रीकराचेर पिक्चर काडीत जाल्यार म्हणजे पर्रीकर 2 वर्जन ती सबसे बडा खिलाडी 2012 आनी तेजो सिक्वेल इन 2016 खिलाडियो का खिलाडी. मेळटा तेका घेवन सरकार गेलें. आनी विश्वजीत राणेचेर पिक्चर काडीत जाल्यार तेजें नांव आसूंये मेरी आवाज सुनो. Just imagine. 2-व्हीलर ॲम्ब्युलन्स, स्वीपिंग मशीन, इलेक्ट्रीक बायसिकल, ट्रॅक्टर, रोड रोलर कितें चलयलें म्हणून ना. गोंयान खंयचीय नवी 2-व्हीलर किंवा नवी 4-व्हीलर येयली काय तेजी सगळ्यांत पयली टेस्ट ड्रायव्ह घेवपी विजय बाब सरदेसाय आमच्या स्टुडियोन आयज. आयची ही इंटरव्यू फुडें व्हरच्या पयलीं तुमकां मातशें कितें दाखयता हांव ते पयलीं पळया. जशें की आतां आमी पळयलें तुवें स्विपींग मशीन चलयलें, तुवें ट्रॅक्टर पासून चलयल्लें आहा हेच्या पयलीं. ट्रक चलयला केन्ना? ट्रकांचें कशें कितें? आय मीन हे मायनिंगाचें कशें कितें फुडें विजय भाई? पळयात कितें जाता तें फुडें. तुका त्रास जातालो तो विशय नाका. कितें बरें अशें इंट्रस्टींग उलया. म्हणजे उरी पळयलो? उरी सर्जिकल स्ट्रायक पिक्चर तो उरी पळयलो? Were you watching this India tour of Australia series other recently 3 1 days? Did you watch? Yes. Accidental Prime Minister picture पळयलो? Accidental Prime Minister is based on former Prime Minister Manmohan Singh and it is based on a very serious book. म्हणजे it is handled, the movie is handled very seriously. But at the end of the movie
दे हॅव पुट ब्लूपर्स. ते हें म्हाका समजूंक ना, हें म्हाका अजून मेरेन हे कोडे म्हाका डिसायफर जायना. KGF पयलें आसतलो तो KGF, तो कोलार ते गोल्ड मायन्स, कितें पिक्चर न्ही, वॉट अ मुवी सामको. KGF 3 वील कम. 3 नासतले चड करून, पूण 2 तरी आहा. पार्ट 2 येवंक ना अजून KGF, आनी आमी 3ची टेन्शनां काडटा हांगा. रणबीर कपूर आनी आलिया भट्ट ती आतां ते तयारी करतात लग्न करपाक. हे सुद्दां खबर आहा तुका? अजापशें हां. यामी गौतम आनी पुलकीत सम्राटाचें कितें अफेअर बी कितें चालू आहा, अशें कितें आहा, चल्लां? आसत. आसो ना, आमकां कितें, आमकां हातपाय पडूंक आमकां 2 टायम जेवंक जाय आनी आमकां हे अफेअर आनी हे. ह्या आमी पळयता आतां हालीं न्हू एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हूण सांगता तुका, खास करून पेडण्या म्हालान थंडेच्या दिसांनी, कुडकुड्याच्या थंडेच्या दिसांनी काजू बागायतींक वयता, थंय उजो लागता. कशें कितें? सो दीस इज समथींग वीच इज क्वायट अननॅचरल. ह्या व्हेरी अननॅचरल. आनी एक अननॅचरल फिनॉमिनन हांव ह्या दिसांनी पळयता. मकर संक्रांती जाल्लेल्याक हळदी कुकूम आसता पळय, तो बायलांचो हे. पण हळदी कुकूम आसता त्या दिसा त्या घरांतलो दादलो हाफ डे मारून घरा कडेन कित्याक रावता? सो हें सगळ्यांक खबर आहा. हें खरें? बायलांक पळोवपाक हाफ डे कोणाकूय विचार. सट्ट विशय नाका. जाल्यार आमचो हार्दिक पांड्या जावं हा, तो पळयल्लो न्ही तुवें एपिसोड कॉफी विथ करण? तो हार्दिक पांड्या बीन कितें उलयला रे तो बाई, कितें So he is foolish. He doesn't know what he's talking. सामकें. तूं मराठी पिक्चरां बी पळयता? सैराट बी पळयल्लो ते सैराट, फॅन्ड्री पळयल्लो तुवें? Adolescent romance is a very widely used concept these days in film industry, especially Marathi film industry. What we have noticed. म्हणजे तशें जावं शकता. इज इट पॉसिबल 10वेची भुरगीं क्रशीज, लव, इतलें अभ्यासाचें वजें आसतना 10वेची भुरगीं क्लासीन क्लासमेट एकामेका कडेन लव, क्रशीज, इज इट पॉसिबल? It is possible because when you are of the same age group, you tend to. असो हेजेर आनी काय उलोवया नाका. म्हाजो तुका लास्ट प्रश्न, सामको म्हत्वाचो, सामकें विचार करून उत्तर दी. सौभाग्यकांक्षिणीचा हिरवा चुडा म्हणून मराठी पिक्चर पळयला तुवें? Yes. अरे हे सुद्धा पळयला? ही एक पिक्चर सोडून मॅच सोडिना, सिरियल सोडिना, कितें काम कशें कितें चलता? कितलो टायम मेळटा कसो कितें? Just imagine. ह्याच बरोबर मित्रांनो, आयचो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच सोंपयता. मेळोया फुडल्या विकान, फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 9:30 प्रुडंट मिडियाचेर. विसरूं नाका पळोवपाक जस्ट इमॅजिन, आनी विसरूं नाका हांसपाक. हांव मदीं 1-2 वीक नासता पळय, मदीं येना पळय, तेन्ना तुमी हांसपाक विसरता. अशें करूं नाका, बरें न्हू तें? हांसपाक जाय न्हू? येता हांव, चड जालें आतां. चल बाय, सी यू नेक्स्ट वीक. बाय 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 बाय. Just imagine. Just imagine. Just imagine.